गुप्ता जी क्या कहना है? गुप्ता जी क्या? अजय गुप्ता, I didn't do it. अजय गुप्ता क्या कहना चाहते हो? अजय गुप्ता, बट सर लेकिन आपकी लापरवाही से 25 लोगों की जान गई है, आप ये मानते हैं सर? I am a sleeping partner. I have no role in operations. बच बाय रोमियो लेन क्लबाचो तिसरो धनी अजय गुप्ताक दिल्ली धरिल्लो. थंयच्यान ताका हणजूण पुलीस स्टेशनार हाडलो. म्हापशे JMFC कोर्टान ताका हजर केल्लो. कोर्टान ताका 7 दिसांची पुलीस कस्टडी फरमायल्या. We have objected the remand, but the Honorable Court has granted 7 days police custody. My client is cooperating. That is all I can say right now. Let the investigation go on. We are fully cooperating with it. मजगती बच बाय रोमियो लेन नायट क्लबाचे धनी गौरव आनी सौरभ लुथरान एंटिसिपेटरी बेला खातीर अर्ज केल्लो. आयज दिल्लीच्या रोहिणी कोर्टान ताची सुनावणी आशिल्ली. लुथरा भावांनी केल्ल्या एंटिसिपेटरी बेलाक गोंय पुलिशेन विरोध केलो. गोंय पुलिसांच्या आर्ग्युमेंटा प्रमाण लुथरांचो थायलंडांत कांय बिझनेस ना. पुलीस चौकशी टाळपाक ते भारतांतल्यान पळून गेले आनी आतां तांचो कोर्टाक तशेंच अधिकाऱ्यांक पिशान काडपाचो यत्न चल्ला. जाल्यार दिल्लीच्या कोर्टान लुथरा भावांची एंटिसिपेटरी बेल प्ली न्हयकारल्या. जाल्यार हडफड्या नागवा पंचायत सचिव रघुवीर बागकर आनी सरपंच रोशन रेडकारान आपणाक अटक करतले ह्या भंयान एंटिसिपेटरी बेलाक अर्ज केल्लो. ह्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय एडिशनल सेशन्स कोर्टान तांकां इंटेरिम रिलीफ दिल्या. शुक्रारा सुनावणी. हडफड्या नायट क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें. उजो लागलो तेच राती नायट क्लबाचे धनी गौरव आनी सौरभ लुथरान थायलंडाची फ्लायट बूक केल्ली. ते पळून गेल्ल्यान इंटरपोलान तांचे आड ब्लू कॉर्नर नोटीस काडिल्ली. आतां तांकां थायलंड पुलिसांनी ताब्यात घेतला. तांकां भारतांत डिपोर्ट करपाची तयारी चल्ल्या. गोंय पुलिशेच्या विनवणेचेर परराष्ट्र वेव्हार मंत्रालयान सौरभ आनी गौरव लुथराचो पासपोर्ट रद्द केला. बच नायट क्लबाक लागिल्ल्या उज्याचे फाटभुंयेर बेकायदेशीर रित्यान चलतल्या आनीकूय कांय क्लबांचेर सील मारला. वागातोर तुमी पळोवंक शकतात म्हाज्या फाटल्यान जो क्लब आसा गोंयचो फेमस नायट क्लब गोया ऑथॉरिटीन सील केल्लो आसा. तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. तेज्या मागीर हो जो क्लब आसा तो टेम्पररी सील केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.